करचे डेमोन्स इन वृंदावन म्हणले सॅटर्डेचे सेशनाक स्वागत मंगलाचरण म्हणून आम्ही सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. जगन्नाथ देवालय रथयात्रे 1 तारखेजल्ले 9 दिवस देव सुंदराचलांतू म्हळ्यार गुंडीची देवस्थानांत गुंडीच्या देवस्थानांत थंय आशिल्लींची थंय तशें आसतना 5 दिवस लक्ष्मी देवी सोदून येता जगन्नाथ देवाक येवन थंय जगन्नाथ देव परतून येना गेलो म्हणटा ती कोप येवन ते रथाचे एक चक्र ती मारण चक्राक एक मारून वता. त्या दिसाक हिरा पंचमी म्हणून म्हणटाची आणि 9 दिवस देव परतून नीलाचल पर्वताक रिटर्न येता म्हणलेले हे म्हाका गोतशें हांव सांगले. हरे कृष्णा. आता आम्ही आजी कृष्णाले आमगेले देव कृष्णाले जगदोद्धारक सर्वेश्वर कृष्णाले काणी ऐकूया. तगेल बाललीले मस्त चंद चेरडुवाले चंद तंतु देवाले म्हणटा वापस आमकां तंतु 2 उत्तर ना सांगू का. मस्त राक्षसांगेल उद्धार केला मस्त जनांक सहाय कोणी ते मस्त तांगेले ते एक लिहिलेन तो आमकां साधारण जनांक मस्त विषय शिकू आसा जीवनांत तो अळवडसून घेवचे आसा. आजी आमकां सेशन काडूं येता सांची आमगेले सकडाले प्रियंकरी जावन आशिल्ले एक आमगेले गुरु राधिका भाव माताजी हरग्रेस राधिका भाव माताजी हांनी आमगेल वापस एक परिचय सांगचे अगत्य ना जाल्यार एक 2 उत्तर माताजी राधानाथ स्वामी महाराजाले डिसायपल शिष्यत्व घेवन सांची आणि हांगे लगी एक अमूल्य माणिक्य आसा हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी आणि तांकां 2 पुत्र रत्न सांची तांणी सगळे फॅमिली देवाले राधा कृष्णाले सेवे करचे तो कंचरी तीरसांची म्हळ्यार आणि वृंदावनांत कशी गोपी अष्टदळार बैसून गोपी कृष्ण राधा कृष्णाले सेवे करतांची त्या रितीन तांगेले सगळे फॅमिली राधा कृष्णाले कृष्ण सेवेन तो कृष्ण भक्तीन तो तल्लीन जावन आसांची आणि तांणी
विप्रसुदाम प्रभुजी असो राधिका भाऊ माताजी असो आमकां सगळ्यांक चांगे गायडलायन्स दिता सांची चांग चांग क्लासेस करता सांची आमकां मस्त बोधन करतांची देव मुखार सुनयता तशीच आमकां पुरा एक मार्गदर्शन दिवचे एक भाग्य तांकां दिवो आनी तांगेले मुखांतर आमकांय आमगे जिवन मुखार करची तसले एक भाग्य आमकांय दिवो म्हणून देवाले मागून हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून सांगून माताजी तुमकां स्वागत करता हार्दिक स्वागत सुस्वागत हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऐक पडतं माताजी ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಓನೆ ಸ್ಕೀಮ್ हरी बोल आता ऐक पडता ओय ऐक धन्यवाद राजेश्वरी माताजी हंगा आमगेल कसने पात्रताना देवालय कृपान गुरु महाराजाल कृपान आणि सक्त भक्तवृंदाल कृपानची चिक्के काय पुणे आम्ही सेवा करचे प्रयत्न करता सज हरे कृष्ण भागवत पुराण कोंकणी टीम हानी एक व्हड अवकाश दिलेलो आसा आमकां हाका कृतज्ञ जावन आसा आमी हरी बोल जय राधा माधव म्हणून आम्ही हे सेशन सुरू करूया जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवायां भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं हरे कृष्ण सो आमगेले आईचे एक कृष्णाल कथा करचे आमके एक योग मेळ्ळेलो आसा आयज टॉपिक अशें आसा की नंद महाराजाक कृष्ण परमात्मा रेस्क्यू करता म्हणून वरुण देवाले आस्थान आदुकून अबोड आदुकून आता हंतू देवाल गुणगान जावच की ना तांगेल भक्त जावन आशिल्ले नंद महाराजाले व्हड गुणगान जालेले आसा तांगेले प्रतिमा उल्लेख जालेलो आसा हंतू नंद महाराज भारी धार्मिक जावन आशिल्लो तांणी मनुष्य धर्म तांगेल रोम रोमांतू एनग्रेन जावन आसा म्हणून सांगिल्लें आसा धर्मा विरुद्ध तांणी केन्नाय चल्लेलें ना म्हणून अशें सांगिल्लें आसा नंद महाराज कोण आमी आयकुया दशरथ रायाले एक भाव आशिल्लीची वीरसेन आनी तांगेल बायल रत्नामाला म्हणून एक दिवस दशरथ राय कसो करता सान बाल रामचंद्राक प्रभू रामचंद्र 2-3 वर्सांच्या पुरो तांकां घेवन वीरसेनाल घरकड वता आनी सांगता पळय म्हागेले चेडो आसा पळय म्हाका एक अतियत हर्ष जावन आशिल्लो कार्य करच्या वता आसा म्हणून तेन्ना तो रघुनंदन सांज जावन आशिल्लो तांगेलो ओट आसता सकण दुखून सांजवाळतना वीरसेन आनी रत्नमाला भारी वैभवारी निस्वार्थ सेवेन ते प्रभू रामचंद्राल सेव करताच ता खावोच की न्हाणोच की पिवोच की न्हिद करोच की पुरा नाना रिती वैभव करून सेव करताच तांकां भारी मन लागून वता प्रभू रामचंद्रा वेरी सांजवाळ वेळ जाता आनी दशरथ राय घेवच्या वता सांगता हांव रामचंद्रा व्हरत मागेले म्हणून तेन्ना ते वीर वेदना सहन जायना वीरसेनाक कसो करचे प्रभू रामचंद्र वत म्हणून
त्या क्षणात त्यांनी बद्रिकाश्रम वत्ताची दोग जण बायल बामूण कोरनु आणि बद्रिकाश्रमा त्यांनी 11 वर्षांनी ಸ್ವಲ್ಪ महिने तपस्या करताच इन सपरेशन डिवोटीज इन सपरेशन म्हणता का तपस्या करताची विरह वेदनारे आणि प्रभू रामचंद्राले गुणगान कोरनु तांगेल नामस्मरण घेताची बद्रिकाश्रमात त्यांनी देवाले चॅन्टिंग करता असताची तदना 11 वर्षांनी ಸ್ವಲ್ಪ महिने जातरे प्रभू रामचंद्र षड ऐश्वरी रूपानं तांका दर्शन दिता आणि सांगता तुम्ही इतलं तपस्ये प्रीतीन भक्तीन म्हाका नाव काण तपस्या केली मू हा तुमका ह्या रामचंद्रात अवतार म्हागेले राम अवतारान तुमका वेळ दिवचा का जायनी जाल्यार कृष्ण अवतारान तू हा तुमगेल चलड जावन येता म्हणून तांका एक आशीर्वाद दिता आणि त्यांनी कोण नंद बाबा आणि यशोदा मैया कृष्ण अवतारान तू तेच वीरसेन आणि रत्नामाला हानी यशोदा मैया आणि नंद बाबा जावन कृष्ण अवतारा येताची असल प्रतिमा असल भक्ती केलेली हानी दोग जण नंद बाबा आणि यशोदा मैया. अच्छा हे आता आम्ही आज आयच उलोच टॉपिक तू पास्ट टाइम काही जाल्लेले दशमस्कंद भागवतामांतू 28 चॅप्टराचे उल्लेख जाल्लेलो आसा. सगळ्यांक गोतस गोवर्धन लीला चे पास्ट टाइम कसं नाही म्हणून की देव सांगता इंद्रदेवाल पूज करू नकाची म्हणून व्रजवासीक ताज की ना गिरिराज गोवर्धनाल पूज करा तुम्ही म्हणून आणि व्रजवासी एकदम सिंपल हार्टेड कानान सांगलंय म्हणा ते वेद वाक्य जायत म्हणून त्यांनी गोवर्धनाल पूज सुरुवात करताची नाना रितीरी भोग अर्पण करताची तर इंद्रदेवाची केच ह्या जाता म्हणून तुमको तस 7 दिवस तो वर्षा भौचार करता काणे धरान पाऊस दिता अशी सांगेल असं हे पूरा कार्तिक मासान जाल्लेलो विषय. कार्तिक शुद्ध तृतीया दिवसू गोवर्धन पर्वताची पूज सुरू जाता आणि त्या दिवसूची इंद्रदेव पाऊस सुरू करता म्हणून सांगेल 7 दिवस 7 रात्री पाऊस पोण जतरी कडेक तक ज्ञानोदय जाता आणि तो शरणागव जावन कृष्णाले क्षमापण मागता म्हळ्यार तृतीया दुखून दशमी तना हे पुरा पास्ट टाइम जाता आणि अशी गोपाल चंपू जे गोस्वामी पादान गोपाल चंपूंतू श्रीमद भागवतामांतू आणि गर्ग संहितांतू उल्लेख आयलेलो आसा की इंद्रदेव क्षमापण मागता सुरभी गायेले दुधा दुखून कृष्णाला अभिषेक जाता म्हणून आणि ताजे केदन हे पुरा जावन असताना ताजे दशमी जत्तर येवची एकादशी पळय ते प्रमुख जावन आसा आणि त्याही दुखून हे पास्ट टाइम सुरू जाता. आता एक जाल्ले हे इंद्रदेवाल पुराची संभ्रम जाल्लो ता क्षमापण जाल्ले ताकाय तागेल दंभता आणि एक अहंकार ताणे ताका कसं म्हणून समजून घेवन तागेल पुरा उद्धार जाल्ले आणि एकादशी आयले. आता हांतू जीव गोस्वामी पादान गोपाल चंपून एक विशेष सांगिल्लो हे येवच एकादशी कार्तिक मास म्हळ्यार त्या वेळेर एकादशी जे आयलेले आसले पळय ते खाली 8 घंट आसले म्हणून सांगिल्लो केवल 18 आवर्स 2 तिथी वट्ट जावन आयले म्हणून आता नंद महाराज हांगेल्या जीवन कालांतू तांणी कर्तव्यनिष्ठ धार्मिक मनुष्य तांणी 3 विषय केदने चुक्कन अशी करता आसली म्हणून सांगिल्लो प्रथम जावन म्हळ्यार ते नारायणाले नामोच्चारण करचे सगळे दिवस ते केदनेय तांणी सोण आसली केदनेय देवाल नाम उच्चारण करतार आसली तांणी दोनीच म्हळ्यार तांगेली जनार्दन शालिग्रामाक तांणी 1008 तुळसी दळ अर्पण करचे आसले आणि तिन्नीचे एकादशी व्रत पालन करचे म्हणून सांगिल्लो. आता एकादशी व्रत करची वय तर ते गोवर्धन लील जाल्लेलो आसता तांणी पुरा गोवर्धनाची परिक्रमा थंय आसाची. नंद महाराजान शिलेकनी की हांव मागेल रावडारान तू मागेल पॅलेसान तू आस्थाना वचून जत्तरी कडेक हांव वचून थंय एकादशी करता ना त्या तांगेल हांतू अहंकार नासिल्लो तांणी थंयची स्थाने स्थिते ते खंय आसलीची थंयच बसून तांणी एकादशी व्रत करताची म्हणून सांगिल्लो आसा. जावो तांणी चंद्रुपारी थंय व्रत करताची आणि एकादशी व्रत करच्यांतू तांणी भारी परिपूर्ण जावन भक्तीन मनान तांणी करताची. आणि अशी सांगिल्लो एकादशी विषय अशी सांगिल्लो की केदनेची 8 प्रहरांतू लास्ट जे प्रहर असता ते राक्षस प्रहर म्हणून सांगिल्लो म्हळ्यार रात्रीच 1 दुखून 3 त्या प्रहरांतू कोणेची जलसमूह असता म्हळ्यार समुद्र नदी आणि पुरा हिंद महासागर तांतू कोणे वचून देवच्या ना म्हणून सांगिल्लो त्या प्रहरांतू प्रथम प्रहर सुरू जावची 3 नंतर सकाळी जाल्यार 1 दुखून 3 जे मध्यरात्री प्रहर असता त्या राक्षस प्रहर दॅट इज इनऑस्पिशियस म्हणलेलो जाल्यार हांगा नंद महाराजान करचे कसं नाही तांक्या विषय ज्ञात असता की असल प्रहरांत हांव देवच्या ना म्हणून जाल्यार द्वादशीचे तिथी वेळ जावन तांकां पारण करचे असता
ताका त्यांनी यमुना नदीन तू तांगेल सहपाठी घेऊन त्यांनी थंय देऊन ताची अशी सांगेल असं की आपत धर्म एक असता. देर आर ऑलवेज रुल्स अँड रेग्युलेशन बट देर इज ऑलवेज अन एक्सेप्शन टू द रुल्स म्हणून. आता आम्ही भारतांत पळयल्यार वरी केदन चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण जाता आणि ते केदन ग्रहण समाप्त जाता पारण करची वेळ असता तेदन कितली किती पडी मध्यरात्री जे वेळ सोडची टाइम असता तर मस्त ऋषी महात्मा आताही मुनिगण जे असताचे पुरा प्रांताचे पुराजन त्यांनी रात्री 1.5-2 घंटे जाल्यार वरी अडना त्यांनी समुद्रा वचून डुबकी मारताची किंवा एक पवित्र नदी वचून त्यांनी डुबकी मारताची म्हणून सांगेल असं. त्या चूकी नाही तांकां काय अपवाद लाग्या ना म्हणून सांगेल असं. तशीची नंद महाराज डिटरमाइंड असता की यमुना नदी वचून हे करतलीची म्हणून त्यामारी तिथे एंड जावचे असं वचू का म्हणून. आता त्यांनी यमुना नदीन तू वचून देवाला नामस्मरण करून वत म्हणताना पाय घालतानाची अदृश्य जत्ताची कसन जत्ता वरुण देवालय वरुण आलाय सेवक म्हणून असाची. भागवतमान तांकां राक्षस मिळेलस. राक्षस कित्या मिळेल ते म्हळी त्यांनी मूर्ख आशिल्लीची तांकां त्यांनी लेखले की हांनी एक राक्षस प्रहरान तू उदकांत पाय घाल्ले म्हणून ताका तांकां मूर्ख जावन राक्षस मिळेल असाची. बदल त्यांनी वरुण आल्या सेवक जावन आशिल्लीची. त्यांनी कसं करताची तुरंत नंद महाराजाक त्या यमुना नदी दुखून होर न्हू यमुना नदीन एक होड एक वाट जावन असता भितर आणि त्या वाटे दुखून भितर गेल्यार एक सुखे जाग असता सुखे स्थळ थंय वरुण देवाला एक आस्थान असेल भव्य जावन मस्त ऑप्युलंट एक आस्थान असेल. तशी त्या वाटेर होर न्हू नंद महाराजा थंय त्यांनी अरेस्ट करून व्हरताची आणि वरुण देवाला एद्राक प्रस्तुत करताची. आता हांग दुखून हे बदाची एक पास टाइम सुरू जाता आणि हे वेळेर नंद महाराज कसं करून असता तो भक्तीन जनार्दना लाव घेत घेताची अशी सांगितले असं ही गोज इन टू ट्रान्स समाधींत वता त्यांनी आणि तांक बिलकुलय ज्ञात जायना की हाणे वरुण देवाल सेवकान ताका तांडून व्हरलेलं असतं आस्थानान तू म्हणून त्या यमुना नदी भितर व्हरलेलं म्हणून तांक बिलकुलय कळना बिकॉज त्यांनी ट्रान्सिडेंटल त्यांनी ट्रान्सा असाची समाधींत गेल्लीची आणि त्यांनी वरुण देवा एद्रा येऊन पावताची. आता वरुणाक पळयल्यार कळता हो तुळसी हार घाला फुल्ला हार घाला ताक मात्र ज्ञात जाता यो मगल सेवकान कोण हाडला मगल आराध्य देवाक कृष्ण देवालय बापसाक हाडला मोहननी सेवकान कसं मूर्खांनी ताका कळता दलारी हांग तू नंद महाराज त्यांनी दलेर असाची त्यांनी ट्रान्सा असाची कसं करचे वरुण देवा कसं करचे म्हणून कळना. तागलेचे जे हे असता कसं नाही मखमलीचे तगल सिल्काचे आंगल असता ताजीन चंदू करून पलंग करून ताजेरी नंद महाराजांनी करेताची आणि तुरंत तो ते तागेल जे होल असता पळय आस्थानाचे ते दुर्ग थंय वचून तो पावता. त्यामुळे ताका गोतस कृष्ण देव नंद बाबा ना म्हणून कळसिता म्हाका मेळच्या येतलोची हांव ते वग्गी राबून देवा क्षमपण मागता म्हणून तो थंय वचून राबता. आता हे जाल्ले उदका पंदा जावचे विषय वयर कसन जाता असं. आता पारण चोडचे वेळार खाली नंद बाबा मात्र नाही विंगडे तागेल सहपाठी वरिष्ठ वैष्णवान तू जमुना नदीन तू वच्चे म्हणले की भायर सरलेलीची त्यांनी पळयताची नंद महाबा गेल्ली वय जाल्यार येता ना मू उदका भायर दुखून अदृश्य जाल्ली मू त्यांनी सोदिताची आकड तकडे खंय मेळताना त्यांनी कसं करताची तुरंत वचून कृष्णाक बलरामाक यशोदा मैया सांगताची नंद बाबा दिसना आमकां खंय गेल दिसना म्हणून. ते आयकतर यशोदा मैया भारी भयभीत जाता एकदम हृदय तिगेल गदगद जाता कसून जाल्ले म्हणून. हे पुरा म्हणता पळय न्यूज ब्रजवासी जनाक कळता त्यांनी सकट जण यमुना तटेर येवन म्हणता पळय समूह जाताची यू खंय गेल नंद बाबा खंय गेल्ले म्हणून. जाल्यार कृष्ण आणि बलरामाक कळस ता कळता आनी अंतर्यामी तांकां कळता हे वरुण देवालय मगेल आन आस म्हणून बलरामा सांगता कृष्ण पळय मगेल यशोदा मैया तुला आयकून ध्यान दवरी व्रजवासील ध्यान दवरी हम आत्त मगेल बाबाक घेऊन येता म्हणून. ते व्रजवासी वे तांगेले हृदय गदगद जावन त्यांनी विरह वेदनान पाविल असाची भारी कष्टार त्यांनी श्वास घेता असाची म्हणून सांगेल असं सकट रोण तांतू यशोदा मैया आनीके रडता असं त्या यमुना तटेरी मगल बामूण उदका भितर अदृश्य जाला मगल पूतय चमकन मुतान तू म्हणून गट्टी ती हृदय धडोन रोण थंय मूर्छित जाला म्हणून पळयलें. मग थंयचे वातावरण भारी कष्ट सांभाळच्याक हेच वातावरण कालिया मर्दन जावचे वेळार अशी जाल्लेले जाल्यार बलरामाक गोत्तसिले कसन जाता म्हणून पुरा सुखमय जातले म्हणून तो सगळा सांत्वना दिता असं तर तांणी आयकनाची
भारी मरणासन अवस्थेर म्हणता प्रत्यक्ष सतन जावो कृष्ण तुरंत ते वाटे दुखून यमुना नदी डुबकी मारनो तो वचून त्या वरुणाला आस्थाना वचून पावताच गर्ग समेतान तोशी सांगेल असं देव नील वर्णाचं जर थंय पाऊच म्हणताना तागेल वर्ण तांबडे जत खंय कोप्पानच खंय देव आणि त्या कोप्पान एक दृष्टी मलसिता त्या वरुण देवाल जे आस्थान रावडार असता ते उज्ज लागून पुड्डी रायल जत खंय पुरा आणि ते वरुण देव येऊन धतमस्तक जल्ला खंय थंय द्राकाची घट्टी घट्टी देव आपेतास खंय वरुणाक अशी दिसत खंय प्रलय येता म्हणून देवाल गर्जनेन तो अशी थंडर बोल्ट म्हणपा तशी असं वरुण देव कसा करत खंय भूमीक माती लावून नतमस्तक जावन क्षमापण मागतास खंय पदे पदे देवा म्हाका चूक जाल्ली म्हाका क्षम करी म्हाका सेवा काय दुखून चूक जाल्ली क्षम करी म्हणून पदे पदे तो अशें करून पांय पडतास खंय ताका सेवकाक वरुण देवाल सेवक जे आशिल्ले तांकां कळना खंय अरे आमगेल जो मास्टर आस तो हे दिसान चाले एद्राक पांय पडतास म्हणून दत्तांनी वरी शिरसा वयसून तांगेल मालक कसं करता पळय तो वेतांनी तशी करता खंय संपूर्ण सेवक जे आसा वरुण देवाले तांणी वय कृष्णाक नतमस्तक जावन पांय पडताच खंय कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान तो सांगता खंय लेखत खंय ह्यो हांचे वयर हांव कोपून कसन प्रेजन म्हूण तांकां माफ करता खंय पुरा जनाक वरुण देवा भारी खुशी जात खंय वरुण देव तागेल प्रेयर्स हे 10th कॅन्टोन सांगेल आसा तो सांगता खंय हे देवा मगर अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जन आशिल्लो मगेल आराध्य देवाल मगेल दर्शन जल्म तुगेले तेच होड मगेल भाग्य मगेल जीवन सार्थक जल देवा म्हूण वरुण देव कळकळीन मागून घेत खंय हांव बदल सांगचे म्हळ्यार हेच जावका म्हूण हांव मगेल मनान तूं येवन दर्शन दिवका म्हणून हांव हे रचन रचिले म्हूण तो सांगता खंय देवाक मगेल बदल इच्छा आशिल्ली तुका पळोवच्याक कृष्ण अवतार जाताना तुगेल हे चंद रूप पळोवच्याक म्हाका एक तुगेल दर्शन मेळका म्हूण एक भारी इच्छा आशिल्ली देवा आज मगेल जीवन सार्थक जालें म्हणून तो सुंदर प्रार्थन रचन करता म्हणून सांगेल अशी सांगेल आचार्य गणान की आम्ही मनुष्य जावन हे भूमीन तू आमगेले आम्ही जावोची जन्म येवची किंवा देव देवता जावन शरीरा जन्म आयल्यारीची देवाल दर्शन घेवची किंवा देवाल नामोच्चारण घेवचे देवाल भक्ती करचे हेच श्रेष्ठ म्हणून हे करनातल्यारी हे शरीर मेळ्ळू प्रेजन ना म्हणून ताका तुमकां डेमिगॉडा शरीर मेळ्ळो या किंवा सामान्य जावन आशिल्लो मनशा शरीर मेळ्ळो ताची सार्थकता कितें येता आमी केदन देवा प्रीत करचे शिकताची देवाक भक्ती सेवा करचे शिकताची तदन आमगे जीवन सार्थक म्हणून हंतू वरुण देवान आमकां सांगून दिलेलो जावो तो भारी चंद कोण देवाले गुणगान करता आणि एक विषय सांगता की मगल मूर्ख सेवक आसा पळय तांणी व्हड चूक केली देवा तुमगेल बापसो हांगा कोण हाणू तांगेले ऑन बिहाफ ऑफ देम हांव तुमकां क्षमापण मागता म्हूण तो नमस्कार करता देवाक हांगा एक व्हड विशय वरुण आले सांगेल तो जलसमूहाचा राय जावन आसा अधिपती जावन आसा तागेल एक तुच्छ सर्वेंटान चूक केलेले ताण माफी मागता म्हूण आसले ना बट ही इज टेकिंग हियर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हूण सांगेल ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर फुलिश ऍक्ट इग्नोरंट ऍक्ट ताका तांगेल ऑन बिहाफ ऑफ देम तो एक माफी मागता अशी एक पास्ट टाइम आम्ही जालेलो पळयला तुम्ही उडगास केल्यार केदन 4 कुमार तांणी जय विजय वैकुंठ द्वारार येवन पावताची तेन्ना जय विजय कसं करताची घट्टी राबून तुम्ही हांगा दुखून भितर वच्चा ना म्हूण तांणी सोणाची तेन्ना तांकां भारी बेजार जाता सनत कुमार तांणी 4 जे हे आसाची ब्रह्माल 4 पुत्र आसता तांकां भारी बेजार जाता तेन्ना वैकुंठ सोडून स्वयं विष्णू सकल त्या 4 कुमाराक एक माफी मागच्या येता क्षम कराची मगल सेवकान तुमकां सोणी म्हणून कितले ते पदवी श्रेष्ठ नाही सेवा भाव श्रेष्ठ कृतज्ञता श्रेष्ठ म्हणून देवान दाखवून असेल तेज पदचिन्हार वरी वरुण देव त्यान तू चल्ललस म्हणून आमकां दाखयलेलस तेन्ना कृष्ण देव म्हणटा जायत तुमकां माफ केले मगेले अन्नाले पदकमल म्हाका दाखोवचे दाखयता की तुमी म्हणून वरुण देवा तांणी प्रार्थना करताची सांगताची मग बापूस खंय आसा नंद बाबा खंय आसा दाखय म्हाका म्हणून वरुण देवा सांगताची तेन्ना तागेल रावडर तर पुरा पुड्डी रेल गेलेलो जेवण गेलेलो जाल्यार वरुण देवाला एक शक्ती आशिल्ले कसून जाय ते करीत ताणें तो कसो करता एक म्हणटा पळय रेड कार्पेट रोल करता कशी तशीच तागेले सिल्काचे कार्पेट रोल करता तो देव खंय राबला आणि नंद बाबा खंय न्हिदला थंय त्यांना तुरंत एक कार्पेट रोल जाता म्हणून सांगिल्लें सिल्काचे आणि थंय कृष्ण परमात्मा चमकून वता नंद महाराजाले वता आता नंद महाराजाला परिस्थिती कसं नस ही स्टील इन ट्रान्स
समाधी री तो भक्ती री निष्ठे री जनार्दनाले विष्णू नाम घेतास आणि केदना कृष्णाले एक दिव्य पुरमोळ हुंता तदन तो दोळ ओपन करता त्या दोळताना त्या गोतना कसं जाता असं म्हणून नंद बाबा दोळ ओपन करता आणि पळेत कसं नाही अरे बाप रे हे खंय येऊन पावला हाव पळेल्यार हे दोळ आसताना इतला ऐश्वर्य उकूनच ते आसताना तू आणि हो कोण मनुष्य बा मगर व्रजवासी नाही साधारण मनुष्य नाही हांग रब्बिलो आणि हो कसं करता असं मगर काना एद्रा पदे पदे नतमस्तक जाऊन जाऊन पाय पडतास तू कसं नाही आहे म्हणून म्हणारी तदन तो कळता हो वरुण साधारण मनुष्य नाही ही इज अ डेमिगॉड वरुण देव तो म्हणून तांकां कळतं नंद बाबाक आणि एक विषय अनेक कळता अयो मगल कान हा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड मू अयो देवा म्हाका कळली मू हे तूच देव मू येद्दोळ हांव आराध्य देव कोणाला हांव केदन पळयताना हांव केदन भक्तीर प्रार्थना करता आशिल्ली तूच मू देवा म्हणून ताका दोळे उद्दा येता आसता कसं करच ताका खुशी जाता अयो तुगेर विषय म्हाका कळली आशिल्ली मू देवा कसं न्ही म्हणून आणि कृष्ण म्हणटा नंद बाबा हा तुका हांग दुखून घेवचा आयला म्हणून आणि नंद बाबा तो व्हरता थंय दुखून तेदन वरुण देव मध्ये सांगता देवा मगल अपराध तू क्षम केल की ना आता मगले दोन्ही उपाय आसा या तो तू म्हाका दंड दी या मगल अपराधाक कशी पुणी मगल ऑफेन्स आसा तू म्हाका एक हें कोर का म्हणून तो एक प्रार्थना करता की मला अपराध घडिल्लो आसा तू म्हाका क्षमापण कोर का कृपा दृष्टी दाखोव का तू दय दाखोव का म्हणून वरुण देव सांगता हांगा आणि वरुण देव कसा करता नंद बाबाक मस्त गिफ्ट्स उपहार वज्र वैडूर्य आदी दिवन चंद एक सिल्का पगडी दिता रायाल म्हणके एक म्हणता पळय कोट एक राय जाल्लेल म्हणके त्या पुरा आभूषण वस्त्र पुरा प्रदान कोण गिफ्ट करता आणि वरुण देव दिवन जतरी नंद बाबाक कृष्ण कान्हा जमुना तटेर दुखून येता घेऊन आता ब्रजवासी जन जे मूर्छित पळोवन आशिल्लीची तांनी पळोवन तांगेल म्हणता पळय जीव गोस्वामी पाद म्हणटाची तांगेले आनंदाक एक सीमा ना सक्कड जन कॉम्पिटिशन खंय श्लोका कॉम्पिटिशन भजन कॉम्पिटिशन आणि नृत्य कॉम्पिटिशन जातास की कोण कृष्णा कशी प्लीज करेत कशी देवा खुश करेत म्हणून तांनी उत्सव जातास थंय की नंद बाबाक कृष्ण घेऊन आयलो कृष्णाक कृष्ण नंद बाबा घेऊन आयलो म्हणून भारी खुशी आसा तांनी सक्कड जन हर्ष उल्हासार आसाची आणि सांगताची नंद बाबा आए गयो नंद बाबा आए गयो नंद बाबा मरियो नाही कृष्ण लायो हे म्हणून तांनी खुशेर आसता खंय अरे एक पळयता खंय जमुना नदीन दूध तू येऊन वरी तांगेल आंगल वल्ली जलल ना आणि हे कसं नाही नंद बाबा वत्ताना सगळा गोत्तस तांगेल सखा वरिष्ठ वैष्णवाक की एक व्रजवासीची वस्त्र घालून गेलेल नंद बाबा आणि येताना हे कसं नाही इतली चंद पगडी घालला इतली चंद आंगल घालला कसं नाही हे समाचार म्हणून नंद बाबा निमकिता काय त्यांनी नंद बाबा सांगते खंय आखो देका हाल म्हणता पळय तशी सांगता खंय की गोतस वे म्हाका अशी हे अरेस्ट करून व्हेल्लेले वरुण देवाल सेवकान जाल्यारी आणि वरुणाल कसोन ऑप्युलन्स आशिल्ले कसोन आस्थान गेले आणि थंय दुखून त्या आस्थानान तू म्हाका हें जाल्लेलें जाल्यार कृष्णान म्हाका राखले म्हूण सांगता आणि एक विशय तुमकां सांगची विसरली तेन्ना वरुण देवाल केन्ना आस्थान पळयता नंद महाराज तेन्ना नंद महाराजाक इच्छ जात खंय हे देवा कृष्णा तुगेल वैकुंठ हाजी किना कितलें चंद आसतलें रे म्हाका एक वैकुंठा दर्शन दितवे तूं म्हणून तेन्ना कृष्ण तुरंत थंयची त्या जमुना नदी उदकांतूची कृष्ण नंद महाराजाक वैकुंठा दर्शन दिता म्हणून सांगिल्लें आणि हेच विषय तो वैरत्तान सांगता खंय पुरा व्रजवासीक हांव वैकुंठा दर्शन घेऊन आयला म्हणून तदन कसन जाऊ का पुरा जन व्रजवासी सांगता खंय कान्हा कान्हा आम्ही कसन चूक केल्या हमने क्या पाप किया है हमको वैकुंठा दर्शन तू देऊ का म्हणून कृष्णाक लागता काय मागशी कृष्ण सांगता खंय पळय तुम्ही भारी सिंपल हार्टेड व्रजवासी तुमकां थंय कसं नाही गंमत जायना म्हणून ना 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 नंद बाबान वैकुंठा विषयी इतलं एक सांगिल्लें आमकांय दर्शन जाऊ का म्हणून तांकां लागता खंय जावो अशी काही हेच मनशाल शरीरान तू वैकुंठा वच्चा जायना त्या देवान हे एक प्रिन्सिपल सांगिल्लें कोण निस्वार्थ कृष्णा खातीरची म्हणून तांणी तांगेल जीवन समर्पण करता की देव तांकां तेच शरीरान तू वैकुंठा व्हरता म्हणून सांगिल्लें तेन्ना देव सांगता खंय जायत तुमगेले दोळ बंद करून घेयाची म्हणटा खंय आणि देव सगळ्यांक त्या यमुना नदीन तू एक अक्रूर घाट म्हूण आसा ब्रह्मरुद म्हणून थंय व्होर थंय अक्रूराक वरी वैकुंठ दर्शन दिलेलें आसा म्हणून सांगिल्लें थंयची तांकां व्होर थंय दुखून ब्रह्मरुद म्हणून ते आसता जागो थंय दुखून जमुना नदी उदका पंदांत
थंय दुखून तांकां वैकुंठा व्हरता म्हूण सांगिल्लें सक्कड व्रजवासींक. आनी वैकुंठा तरी तांणी दोळ ओपन करता खंय पळयल जाता कसन तें वैकुंठ. तांकां भारी खुशी जाता खंय कसन आसा बा हें, कसन चलता सांगा म्हूण. उलोवन घेता खंय गट्टी गट्टी, अयो तें पळयलवें हें पळयलवें अशी जाल्वें म्हूण गट्टी गट्टी उलयता खंय. जाल्यार एक तांणी पळयता खंय आमगेलो कान हा बेसला, ओ ते वयर बेसला तो. आनी कशी 4 भुज शंखचक्र गदा पद्म धरून बेसला मग तो आमगेलो काना. विष्णू अवतार जावन विष्णू जावन वयर बेसला. तागेले वच्चे कशी आमी. आनी तो आमगेलो बलराम. तांकां तोंडाचे विशय गोत आसता आनी ते परी ज्ञात आसता तांकां तांगेलो देव कशें दिसता म्हूण. जाल्यार कसं की विंगड वेशभूषा आसा देवाले. हो शेषनाग जावन बलराम सेव करता आसता थंय कशी वच्चे आमी. अशी गट्टी गट्टी उलोवन घेताना देवाले एक सोल्जर आसता ते वैकुंठा थंय येवन सांगता खंय हे कोण बा हांगा येवन जन खंय दुखून आयली आनी पुरा म्हणून. तांकां कळत खंय भुमी झुकून जन आयलीची. चिकेन उतर आबून हागूर उलयता की तुमी म्हणून तांची के बिश्टेता खंय तांकां. कसं की जात खंय व्रजवासीक पुरा वय हांगा पुरा चंद चंद दिसता. जाल्यार आमगेल थंय आमगेले वृंदावनांत तू कृष्णाक आमी खावयत पिवयत लालाक कानाक कसन जाय तेका कोरयत ताका मंगाय कोरयत. जाल्यार हांगा आतां तितलो वयर बेसल्यार कसो कोरयत. कडे कडे तांकां भारी हें जाता खंय. ना आमकां हांगा रावचें नाका. कसं करचें कशी सांगचें म्हूण तांची लढाई सुरू जाता खंय. तू सांगिल् ना हांगा येवका म्हणून, तू सांगिल् ना म्हणून तांगेर हगूर हगूर क्लेश सुरू जाता खंय. आमी थंय सुखी आसलीची आमकां हांगा हाडचें नाका आशिल्लें म्हणून. जाल्यार भागवतम अशें वर्णन आसा की तांकां भारी खूश जाता म्हणून. जाल्यार गर्ग समेता जीव गोस्वामीन गोपाल चंपू सांगिल्लें आसा अशी तांगेले अशी वाद विवाद जावन पुरा जाता म्हणून. तेन्ना कृष्णा कळत खंय म्हागेले सिंपल हार्टेड व्रजवासीक अपास भौम वृंदावना व्हरया आमी म्हणून. ताका दूर दुखून एक आवाज येत खंय तुमी चक्कड दोळ बंद करून घेयाची म्हणून. ते व्रजवासी दोळ बंद करता खंय. कळिल सुद्दां तांणी अपास तांगेल भौम वृंदावन तांगेल वृंदावना येवन पावता खंय. अय्यप्पा दोळ ओपन केले सुद्दां अपास तांगेल काना मेळत खंय. आमगेल हेच वृंदावन चंद आमगेल काना येद्रू आस आमगेल देव येदूर आस म्हणून तांकां भारी खुशी जाता खंय. अशी जालेल हे लीला नंद महाराजाले आनी व्रजवासी भारी अति उत्तम खुशी जालेल हे लील जालेल आसता. आनी हे लील जाताना श्रीमती राधाराणी वरी हे लीलेंत भाग घेतिल्लो आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. तांगेले एक सूक्ष्म शरीर आसा प्राण ते केदन कृष्ण यमुना नदी उदका मारता पळय छलांग तेदन दुखून राधाराणी ते पास टायम पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी हाजे विशय कोणाक समपुरा पळयलें आसा म्हळ्यार पौर्णमासी ती योगमाया ती शिवशंभो पार्वती शिवशंभोल पत्नी जावन पार्वती ती योगमाया ती पौर्णमासी म्हणटाची वृंदावनात तिका. तीण हे पुरा लीला पळयलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. अशी हे भारी सुखमय जावन आशिल्ले लीला वृंदावना जावन आसता. जाल्यार हे लीला जालेल स्थळा नांव कसं म्हळ्यार भयगांव. भयगांवांतू हे पुरा लीला घटिल्लो आसता. आनी भयगांवांतू नंदघाट म्हूण आनीक आसा. खंय नंद महाराजाक वरुणाले जे सेवकान अरेस्ट करून व्हेलेलो आसा. आनी हे पुरा पास टायम घटिल्ले भयगांवांत ते आनीक आसा. आनीक ಸ್ವಲ್ಪ 5-10 मिनिट हांव तुमकां हे लीले विशय सांगता. आनीक हे कसं की हांगा विशय जालेलो आसा भयगांवांत भारी चंद. आता मी सकळ भक्तिरसामृत सिंधू ऐकत आसा वय की नाही. तेदना त्या भयगांवांतूची वृंदावनांतू श्रील रूप गोस्वामी पाद तन्नी तेर कदंब रुक्का पंदा बेसूनु भक्तिरसामृत सिंधू भरता आसिलीची खंय. तदना एक वरिष्ठ वैष्णव जावन आशिल्ले वल्लभाचार्य पुष्टी मार्गाचे स्वामी थंय येता खंय. आनी रूप गोस्वामी पाद वरिष्ठ वैष्णव आशिल्ले निमित्त तांणी ते काव्य दाखयता खंय पळया हांवें भक्तिरसामृत सिंधू बरोवचे प्रयत्न करता आसा. हांत कसले टिका टिप्पणी आसल्यार तुमी सांगून दिवं का म्हणून तांणी सांगताची. तेन्ना वल्लभाचार्य पळयता खंय आनी तांकां दिसता खंय वय मस्त कडेन परिवर्तन जावं का चेंजीस येवं का म्हणून तांणी नोट करून दिता खंय पण हांगा शिष्य आसा चेंज कर का म्हणून तांणी आदर पालन करता खंय. असो वल्लभाचार्यान सांगला म्हणून तांगेल काव्यांतू चेंजीस करता खंय आनी भायर सरता खंय. वाटेर तांकां कोण मेळटा वल्लभाचार्याक जीव गोस्वामी पाद. जीव गोस्वामी महान तू रूप गोस्वामी. जीव गोस्वामी गुरु महाराज गुरुदेव तांणी रूप गोस्वामी म्हळ्यार महांत वय जाल्यार गुरुदेव गुरुचे पाद दिल्लेले आसता तांकां. जीव गोस्वामी निमगे इतके वल्लभाचार्याक अरे निमगे तुमी हांगा येवचें कारण कितें कसं न्ही म्हणून तांणी सांगता की अशी रूप गोस्वामी मेळ्ळे भक्तिरसामृत सिंधूंत हांव चेंजीस केलेले आसा म्हणून. हे आयकतरी तांकां तांणी भारीची निश्टेरी कृतज्ञ रुपार सांगताची. कशी पुणी कोरनो तांणी वल्लभाचार्याक
हे विषय कन्व्हिन्स करता काय डिटरमाइन करता काय की त्यांनी जे चेंजेस केलेले पळय ते पुरा चुकी आणि रूप गोस्वामी पादान कसं बरेलेलं असतं ओरिजिनली तेची सम म्हणून त्याने वल्लभाचार्याक दिसत काय अयो हांव कसं कसं कितें सजेशन दिवन आयला रूप गोस्वामीक चूक जाल्या बा जीव गोस्वामीन कितले चंद करून म्हाका सांगलें हे पुरा विषय बदल तांणी बरयलेलें समजी हांवें कसं की तप तप सांगून आयला तांकां म्हणून आपास तांणी वल्लभाचार्य रूप गोस्वामीले वता खंय ते भंय गांवांत आनी सांगता खंय हांव सांगिल्लें ते चेंजीस करूं नका रूप गोस्वामी तुमी बरयलेलें ते अतिउत्तम जावन ओरिजिनल ते भारी समज म्हणून रूप गोस्वामीक आश्चर्य जाता खंय हे कसं ना बा म्हणून त्यांना त्यांनी सांगता काय जीव गोस्वामीन म्हाका सांगले ह्या विषयी म्हणून त्यांनी वता खंय तदन मात्र रूप गोस्वामी भारी कोप येत खंय त्यांनी जीव गोस्वामी आपयता खंय लेफ्ट राईट सेंटर त्यांनी कोपता खंय आनी बिश्टेता खंय हे वे वैष्णव एटिक्वेट हे वे वैष्णव सदाचार आचार विचार तुगेले इतले वरिष्ठ वैष्णवाक तू सांगची तुगेले जुल्लत कश चल्ले तांक टिपाट तांणी कसं की टिप्पणी केलेलंस मगेल हंतू काव्य हंतू ते समजी तू तू जावन तू शिकत्या तश केले म्हणून ताका बिश्टेता खंय आणि सांगता की गेट लॉस्ट मगेल दोळे दोळे दुखून तू वस अशी तुगेले हे म्हाका एटिक्वेट बिलकुल पसंद ना म्हणून ताका बिश्टेता खंय हंगा जीव गोस्वामीक कसं न्ही दुःख जाता खंयचे विशय रे मगेल गुरुदेवान बिश्टेल म्हणून दुःख न्ही की तांणी वय हांव मगेल वल्लभाचार्य तसर वरिष्ठ वैष्णवाक हांव एक व्हड अपराध केल्ले तांकां अशी सांगचे नजशील म्हणून तांकां कळटा आनी तांणी कांय चकार उरले नाशी जीव गोस्वामी पात कसं करताची त्या जाग सोडून वता खंय आनी अशी सांगिल्लें आसा तांणी त्या भंय गांवांत वचून एक मगरमच्छ आसता क्रोकोडायल ताजे वाट्टे वचून बेसता खंय आनी देवा नामस्मरण करता करताची रूप गोस्वामीन तांकां एक दंड दिलेलो आसना ते एक वैष्णव एटिक्वेट तांगली तांणी कांय रूप गोस्वामीक मुखार उत्तर उरलें न्ही सांगानी की वल्लभाचार्य रॉंग आशिल्लीची तुमगेली श्रेष्ठ काव्यान तांणी अशी कशी कोरेत न्हू कांय सांगानी जी ताणें रूप गोस्वामीन दंड दिलेलो आसा म्हणून तांणी थंय वचून देवा नामस्मरण घेता आसता खंय कांय खायनाच खंय भारी अप्रूप मधुकरी कोर न्हू तांगेलें शरीर दुर्बळ जावन आसता आनी मस्त म्हयन नंतर थंय सनातन गोस्वामी थंय थंय दुखून पास जाता खंय आनी पळयता खंय अयो जीव गोस्वामी इतलो दुर्बळ जालेलो आसा इतलो बारीक जालेलो आसा म्हणून कसो न्ही अवस्था जाल्या म्हणून कडे सकळा निमून तर कळत खंय की रूप गोस्वामीन तांकां अशें सांगिल्लें म्हणून तांकां भारी हें दिसता खंय जीव गोस्वामी दलरीची तांगेलें नामस्मरण घेवची की कर्तव्यनिष्ठ करची की भक्ती करची त्या सोणाची थंय दुखून तांकां उकोण व्हरता खंय इतलो तांणी शरीर तांगेलें वीक जालेलें आसा जीव गोस्वामीले ते क्रोकोडायला होलांत बेसून कोणाकच दिसना अशी कशी पूण सनातन गोस्वामीन तांकां फायंड आउट केला ते कोणकी एक बायल मनशान सांगिल्लें खंय मधुकरी निमगिताना आमगेल्यान तुवें एक व्हड बाबा आसा तो केन्नाय पुणी भायर येता म्हणून ताका सनातन गोस्वामी कळत खंय थंय एक बाबा म्हळ्यार कोण पळोवचें गेल्यार तो आमगेलो जीव गोस्वामी ताका कोण हरता खंय वृंदावनांत एक कुटिरा घालता खंय आनी वता खंय रूप गोस्वामीनी मेळच्याक आता सनातन गोस्वामी आनी रूप गोस्वामी हांणी महांतू जीव गोस्वामी म्हालगड महांतू सनातन गोस्वामी अनेक महांतू रूप गोस्वामी आता सनातन गोस्वामी वचून मेळत खंय रूप गोस्वामीक रूप गोस्वामी भारी खुशी जाता खंय मस्त दिवस म्हयन नंतर सनातन गोस्वामी दर्शन जाल्लें म्हणून तांगेले भक्ती विशय आदान प्रदान इष्टा गोष्टी जाता खंय आनी कडेक सनातन गोस्वामी निमगीत खंय भक्ती मार्गार वच्चे 3 प्रमुख जावन असे लक्षण व्हॉट आर द बेस्ट 3 थिंग्स फॉर द डिवोशनल सर्विस त्याने रूप गोस्वामी पाद सांगता खंय देवाला नाम रुची वैष्णव सेवा आणि जीव दया हेची मनुष्याक भक्ती सेवेन तू मुखार हाडयता म्हणून तांणी सांगता खंय सनातन गोस्वामी निमित्त खंय अपास सांग कसं ते 3 विषय त्यान रूप गोस्वामी सांगता खंय की नाम रुची देवाल विषय नामांत रुची येवचे ते परम त्याच्यानंतर वैष्णव सेवा त्याच्यानंतर जीव दया ते व्हड विषय म्हणून 3 विषय सांगताचे वय वय जीव दया म्हणतास मग तू तुगेल जीवा वयर दया दाखयनी म्हणून सांगत खंय सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सांगत खंय खंयच्या जीवा वयर हांव दया दाखयनी म्हणून अयो आमगेल जीवा वयर तू दया दाखयनी म्हणून सांगत खंय जाल्यार रूप गोस्वामी कळना खंय त्यान सनातन गोस्वामी म्हणत खंय आमगेल जीव गोस्वामी का तू दया दाखयनी मुरे पळय तागेलो अवस्था कसन जाला इतलं शरीर दुर्बळ जावन तू दिल्लेल सांगिल्लें ताणें मनान स्वीकार करून ते एक मगरमच्छाले हंतू बेसून तो एक क्रोकोडायला होला बेसून देवान नामोच्चारण घेता आशिल्लो अशी करचें म्हणून त्या रूप गोस्वामीक भारी बेजार जाता खंय अयो मगेल जिवान अशी केलें हांव अशी सांगिल्लें ताका ताणें हें बदलची प्रामाणीक रुपार वचून गंभीर रुपार थंय वचून बेसून हें केलें म्हणून
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ते जीव गोस्वामी खंय आशिल्ली पळय त्या कुटिरांत थंय वचून मेळता खंय पटोवन घेता खंय त्यांनी तीग जण अशी हे जीव गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद आणि सनातन गोस्वामी हे पास्ट टाइम ते भयगाव नंदघाटार थंय जालेलें आसा म्हणून सांगिल्लें हंगा एक वैष्णव एटिक्वेट्स भारी चंद्रुपारी पालन केलेलं आसा म्हणून विश्वरूप प्रभुजीन सांगिल्लें हे फुल पास्ट टाइमांत की हंत कोणेय चुक्क नाशिल्ल खंय रूप गोस्वामीन हंक बिश्टोचे इट इज अ परफेक्ट वैष्णव एटिक्वेट सनातन गोस्वामीन रूप गोस्वामी सांगचे इट इज ऑल्सो परफेक्ट वैष्णव एटिक्वेट आणि जीव गोस्वामीन जे सेवाभावान हंतू हे केलेलं त्यावेळी दॅट इज ऑल्सो परफेक्ट वैष्णव एटिक्वेट म्हणून सांगिल्लें हंत प्रमुख जावन आशिल्ल तांगेल भाव कसे नाशिल्ले सर्विस एटिट्यूड सेवा भाव तांगेल प्रमुख जावन आशिल्ल ताका तांणी कोणेय चुक्क न्ही हंतू हाव तांगेले आदान प्रदानान तांणी चुक्क न्ही म्हणून सांगिल्लें आसा कठीण परिस्थितींत वरी म्हणून आणि अशी सांगिल्लें आसा आचार्य गणान नंद महाराजांत वरी हे गुण प्रमुख जावन आशिल्ले म्हणून तांणी वरी अशी धार्मीक जावन भारी निश्ठेर तांगेले तांणी जीवन व्यतीत केलेलें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा अशी सांगताची नंद महाराजान कसं करचें आशिल्लें मारी केदनाय असुर गण असुरांनी पुरा केदन येवन कृष्णाक बाद दिता आशिल्लीची तेदना ते संहार जातरी तुरंत नंद महाराजान कसं करचें सक्कड ब्राह्मण जन आपोच खंय आनी खीर पुरी वांटूच खंय आनी गोदान सेवा करची खंय कितलकी वज्र वैडूर्य आनी रुपय स्वर्ण मुद्रिकाय दान करची खंय मस्त पुरा अशी सेवा करची खंय तांगे ब्राह्मण आले तेन्ना तांगेले सखा जन नंद महाराजाला सांगचे खंय कसन रे तू केदनेच हे तुगेल कार्यक्रम केदन पळयतना कृष्ण नावारी हे ब्राह्मणांक तू केदन पळयतना वांटीत आसता हे समज तू करचें म्हणून तर नंद महाराजान सांगचे खंय अशी लेखच्याना आम्ही हे जे ब्राह्मण आसा पळय तांणी सत्यवचनी जन त्या सतयुगांतू त्या टायमारी त्या युगांतू ते पुरा ब्राह्मण सत्यवचनी आशिल्लीची तांगेल मनांतू बिलकुलय छल कपट ईर्षा मोह मत्सर लोभ एक चिमटी वरी ना त्या ब्राह्मणाल मनांतू म्हणून आणि त्यांनी आम्ही केदन हाय पुरा तांकां उपहार दिताची त्यांनी ते जावका म्हणून नाही त्यांनी हे उपहार घेऊन जातरी त्यांनी निस्वार्थ भावनारी मगेल कानाक आशीर्वाद दिताची आणि ते आशीर्वाद भारी शक्तिशाली असं म्हणून सांगत नंद महाराज आणि वॉज कन्विन्स्ड डिटरमाइंड म्हणलेलं असं नंद महाराज केदनाश जत पळय कृष्णार वटू तेन केदनाय ते ब्राह्मणाक त्यांनी केदनाय दान धर्म करताची म्हणून सांगिल्लें पण आम्ही लेखचे पळय ते दान धर्म करचे इट इज नॉट एक रिलिजियस वस्तू यश म्हणून नाही ताजे मागशे एक व्हड हेतू असं आम्ही कोण ब्राह्मणाक दान दिताची निस्वार्थ भावान आम्ही दान दिवका आणि ते ब्राह्मण कसं कीची दान दिलेलं एक भारी कृतज्ञ रूपारी एक आशीर्वाद दिता पळय ते व्हड इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग म्हणून सांगिल्लें अश्री तो नंद महाराज म्हणून सांगिल्लें आणि दॅट इज वाय ही हॅज अ बिग क्वालिफिकेशन टू बिकम द फादर ऑफ कृष्णा म्हणून सांगिल्लें नंद महाराजाल प्रतिमा इतलो व्हड आस की तांणी शिवाय कोणाची तांगेल बापूस जावच तशें शक्य ना म्हणून सांगिल्लें अशी हे एक भारी चंद चंद पास्ट टाइम श्रीमद भागवतामान तू सांगिल्लें वर्णन केलेलं आम्ही हे पदे पदे ऐकून घेऊ का कित्याक सांगिल्लें भागवतामान तू की कर्णरम्य कान्नान तू केदन हे भागवतमाची कथा वत आमगेले तेन्ना भारी खुशी जातके कान्नाक खुशी जातके आणि त्या हृदयावत्तरी अशें सांगिल्लें मनोज्ञानी हृदयावत्तरी मनाक एक कसं की एक आकर्षण जातके फुडें एक डिसइंट्रस्ट आसता देवाल विषय ऐकूच वेळ भागवतम वाजूच म्हणून बट आम्ही केदन पदे पदे नियमित रुपारी आम्ही केदन हे ऐकताच देवाले विषयी देवाल पास्ट टाइम्स हे असुरा संहार केलेले तेन्ना आमगेले मनाचे अनर्था निवृत्ती जाता म्हणून निष्ठा तंत स्थापन जाता म्हणून सांगिल्लें आणि गजेंद्र मोक्षांत वय तांणी प्रेयर्स केलेले मस्त पुरा भागवतम सांगिल्लें की हे एक सुमंगल जावन आशिल्लें आणि अति अद्भुत लीला आम्ही केदन ऐकताची त्यान आनंदाचे समुद्राची लहर आमगे हृदयांत येता म्हणून आम्ही भारी सान सेवा आमगेले जाल्यार ही बदवय केदन आम्ही ऐकताची देवाल विषय भारी खुशी जाता आणि आमकां कळता की आमगेल रुपार आमगेले यथाशक्तीन आम्ही सान रुपारी देवाल सेव की देवाल भक्ताल सेव केल्यार की दासानु दास जावन आम्ही ॲज अ सर्वेंट आम्ही सेव केल्यार आमकां ते खुश पावेत आम्ही आणि त्या खुशी इट इज अनकंडिशनल असता की आम्ही कृष्णाक कसं की सान रुपार आम्ही सेव केलेले म्हणून अशें तू भागवतामान तू वर्णन आयलेलें अशी हे फुल पास्ट टाइम जाल्लेलें नंद महाराज की जय कन्हैया लाल की जय
श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हांव सांगिलां तू खंडीत कसने पुणी चूकी अपराध जावन आसतले. सकड भक्तवृंद जनांना देवान आणि गुरु महाराजांना क्षम कोरका म्हणून निवेदन करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी लाईक करून सांगली तुम्ही वृंदावनात वरुणाले आस्थाना सुकून कशी नंद महाराजाक कृष्णान रक्षण केले म्हणून ताजोटोची रूप गोस्वामीले विषयी सांगले. तनगेले वल्लभाचार्य गोविंद जीव गोस्वामीले ते एक विषयी समन तक कनेक्टेड कोण सांगून तुम्ही आमका लाईक करून एक सत्संग दिला. धन्यवाद. मस्त धन्यवाद. कोणाकय कसले संशय निमगुचे आस म्हणजे डाउट्स असला रे निमगू येता. नमस्ते माताजी. हरे कृष्ण. सांगायची. हा हरे कृष्ण माताजी. हा हरे कृष्ण माताजी. एक भारी लायक कोण तुम्ही सांगले. माताजी तुम्ही मागे लक्ष नाशिलेलं. आय एम रिअली सॉरी. म्हाका ते रेफरन्स जाई. तुम्ही सांगले ते व्रजवासी व्रजवासी कृष्णा वैकुंठ दाखयताची तेन्ना पार्वतीन पळयले ते पुराण मासील कथा. ते रेफरन्स कसं नसलेलं माताजी. इथे सांगले ते व्हॉट इज द रिझन. माताजी हे अशी सांगेल सर ती योग माया म्हणून आणि हे पुरा विषयी तांकां ज्ञात असेल. आता आमकां दिसता खाली हे व्रजवासीन मात्र कोत असेल वय म्हणून हांव तशें सांगिल्लें आसता. श्रीमती राधाराणीन हे कृष्णाला हे लील पळयलेलें आसता म्हणून आणि पौर्णमासीन वरी हे लील पळयलें आसता म्हणून हांतू तेका उल्लेख आयलेलो आसा, वर्णन आयलेलो आसता त्या विशयी. ओके ओके माताजी. धन्यवाद. भारी लायक झाली सेशन. थँक्यू. आणि कोणाकय कसले असत डाउट्स निमगुचे आस की चॅट बॉक्सा घाल येता नावान म्यूट कोण निमगू येता. आता अनाउन्समेंट असा 2-3 सांगता. मंडे सोमार आणि शुक्रार नेक्टर ऑफ डिवोशन आज कंटिन्युएशन जाता. हिज ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर दास प्रभुजी हांणी करता आसाची. युजुअल टाइम 8:30 to 9:30. मागीर बुधवार 13 जुलै वेद व्यास पौर्णिमा म्हणतना एक स्पेशल वैष्णव भजन संध्या एक आयोजन करू लेकला बुधवार 13. त्या दिवसाची सनातन गोस्वामी हांगेले आविर्भाव दिवस वय त्या देखून तांगेले स्पेशल भजन्स असता. तांगेले रचन केलेले भजन्स. तशीची 16 जुलै शनिवार सत्संग 7:30 इंग्लिशान आसता. ते कोण स्पीकर म्हणल्यार विषयी मागीर सांगतांची. आणि 24 एकादशी जुलै ते आयतार येता आसा. 24 संडे एकादशी येता आसा. त्या दिवस संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा. एकल्याक 5 श्लोक म्हणल्यार जेरी एक 700 श्लोक म्हणतना 120 जनांक म्हणजे अवकाश मेळटा. संडे देखून मस्त जनांनी तुम्ही सगळ्यांनी भागी जावका. मस्त जनांनी भागी जावच्याक एक अवकाश करचे खातीर एकल्याक 5 श्लोक म्हणल्यार जेरी तीर्मान केला. मागीर फाई एकादशी आषाढ एकादशी 5:30 असतले. नाव ಸ್ವಲ್ಪ उगेसु काही पुरा टायमिंग्स 5 सांगतांची. भगवद्गीता संपूर्ण भगवद्गीता रेसिटेशन आसा. तशीची ताजी मध्ये तो हाफ एन आवर अर्ध घंटेक एक तांची वैष्णव विठ्ठल भजन म्हणतांची अभंग आसा. आणि
गिरिपूजेयं संगुक येता सची सुधींद्र आचार्य हनी प्रभुजी ऐकतास की वय ऐकता सर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. సో శ్రీల జీవ గోస్వాमी पाद विरचित गोपाल चंपुदुकुनु गिरी पूजेयम है एक भजन संख्या प्रयत्न करता. गिरी पूजेयम विहितं केन अर्चिशक्रपदम् अभयं येन. गिरी पूजेयम विहितं केन पूतनिकासा निहतायेन. गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनो दळनं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुनतरुम् उदकलियेन. गिरिपूजेयं विहितं केन वत्सबकासुर हननं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन व्योमाघासुर मरणं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन कालियदमनं कलितं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन खरप्रलम्भक शमनं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन दवयुगमं परिपीतं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन त्रस्यातिकंसा सतमं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन तृणावर्ततनु दळनं येन. गिरिपूजेयं विहितं केन यमलार्जुनतरुम् उदकलीन. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. गिरिपूजेयं विहितं केन. हरे कृष्णा. सुमार हरे कृष्ण. पुरा चुकील असं म्हाका क्षम करता. हरे कृष्ण. जलारी लाईक जाला मिळाले म्हणून कसे प्रयत्न केले त्यांचे हॉड विषयी धन्यवाद. आज आता आईचे माताजीन सांगितलं जे एक समरी करू का ट्राय करता कितले सक्सेस जाता गोत ना. जलारी नंद महारायाले पास्ट टाइम सांगले की त्यांनी रामायण त्रेतायुगांत दशरथाले भाव जावन आशिल्ले वीरसेन जावन आशिल्लींची आनी तांगेल बायल रत्नमाला एक दिवस रामाक पळोवच्याक थंय सोडलेले दशरथान. तेन्ना संजेक आपोवन हाडलेले विरहाच्या जेरी वीरसेनान तपस केले रामाले. तेन्ना रामान ताका आशीर्वाद दिले की कृष्ण नेक्स्ट जन्मांत कृष्ण जावन येता ना तुमकां ताजे एक सेवेक अशें भाग्य दिता म्हणून सांगता येता. नंदरायनी यशोदा जावन आयिल्लींची आनी इंद्राले
कोप्पान कशी ते कार्तिक शुद्ध तृतीया सुकून एकादश ताय पावस येयले गोवर्धन पर्वताक पूज केलेला जेरी इंद्राक कोपयले जलारी ताजे ते तितले हाजे पावस येता असलारी एक कसले कष्टार असलारी एकादशी व्रत करचे नंदरायान सोणी आणि नंदरायान ते व्रत करता असताना ताजे पारणेचे टाइम द्वादशी पारणे टाइम येईल देखून काळिंदी नाही यमुना नाही नवचे चमकलो ते बुड्डे चमकलो वेळू राक्षस प्रहर आशिले सकाळी 3 घंटे असे प्रहर चांग म्हणतांची ज्याला रात्री 1 तुकून ताजे फुडले जस्ट फुड असे 1 प्रहर म्हळ्यार 1 घंटे तुकून 3 घंटे असे प्रहर राक्षस प्रहर म्हणताची त्या प्रहरान तो नंदरायान काळिंदी ಒಂದು बुड्डू चमकले देखून वरुण देवालय ने सेवकांनी तांडून व्हेल्ले तो समाधीन तशिलो कृष्णा कळले कृष्णान आपण हरो कायलो वरुण देवालांगा तेन्ना कशी वरुण देवाक कळत की आता कृष्ण येता म्हणून सांगून नंदराय आपण हळल देखून तेन्ना तो फर्स्टाची येवन कृष्णाले स्वागत करचे रेडी जावन लागता तागेले सेवकान केले चुकी जलारी वय ताणे ते एक दिले कृष्णाले मुखारी क्षमी मागून देवा तुगेले बापसुकांग आपण हळला अंगस म्हूण सांगून करता आणि तो आमका मनावर येत की माताजी आमका अनेक विषय कंपेर करून दिले की सनातन सनत कुमार हांगेले ब्रह्माले मानस पुत्रांक कशी जय विजयानी भितर वैकुंठ द्वारान तो तडसून राबयले वेळार भितर ना म्हणताना विष्णू भगवान स्वंत ते तुकून येऊन म्हळ्यार कृतज्ञता भाव सेवा भाव ते मुख्य म्हणलेले हे तुकून आमकां मनावता थंय तुकून कृष्णान आपण हळले कृष्णा लागी वरुण देवान क्षम मागले आणि तांकां आपण हळले हांग एकाडी येवन जेतना सकळा लागी नंद महारायान वरुण तांचे यावेळी सांगले आणि अक्रूर घाटांतू कृष्णान वैकुंठाचे दर्शन दिले नंद महारायाक आणि ताजे वर्णन नंद महारायान हांगेले सांगतना गोपालका लागी सांगतना वृंदावनवासी लागी सांगतना तांणी ते वैकुंठ पळोवंक म्हणलेले आशे काडले त्या प्रकार कृष्णान तांकां वैकुंठ दर्शनय दिले जाल्यार ब्रजवासी तांकां इश्ट जाल्ले तांकां स्वल्प दिसांतूच थंय आळसाय म्हळ्यार पूर जाले तांणी माउंटेन तांणी म्हळ्याची आमकां हाजे पयशी आमगे वृंदावनाची इत्या म्हळ्यार तांकां देवाला टूची देवा खावचे जाता देवालोट खेळू जाता देवालोटो लढाई करू जाता मोग करू जाता प्रति एक विषय तांकां देवालोटो जत आशिल्ल्या ते वैकुंठाचे वेळारी दूर बैसून आसता कृष्ण तेन्ना तांचे एक ते एक तांकां सई सुजाक कश्ट आशिल्ल्या त्या देखून तांणी वापस कृष्णा लागीं मागून वृंदावनाचे आमकां वैकुंठ नाका वृंदावन पुरो म्हणून तांची तशी त्या एक मागीर आमकां अनेक हे सांगिल्ले रूप गोस्वामी हांगेर सांगला कशी भक्ती रसामृत सिंधू तांणी बरयतना वल्लभाचार्यानी सांगिल्ले ते एक तिद्दुपडीक रूप जीव गोस्वामीन ते समने म्हूण कन्विन्स कोन्न तांकां पेटयले आणि रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी वैरी कोपयले आणि तांणी ते थंय सुकून वचून जीव गोस्वामी मकर म्हळ्यार क्रोकोडायलाची त्या एक गुहेले थंय बसून तांणी तपस केले तांणी देवा नाम करता बसलीची थंय आणि सनातन गोस्वामी आयलींची तांकां एक योगी थंय बसून त्या गांवची जनान सांगले की थंय एक योगी बसून देवालय नामस्मरण करता सामगेल गांवां एक योगी आसा कोण म्हणून पळयतना जीव गोस्वामी तेन्ना सनातन गोस्वामी तांकां घेवन रूप गोस्वामी आयलींची आणि रूप गोस्वामी लागी सनातन गोस्वामी सांगले निमगिले की 3 विषय खंयचे देवाक
प्रिय जावन कशी देवा काय करियत म्हणताना रूप गोस्वामी सांगले नामरुची वैष्णव सेवा आणि जीवदया म्हणून त्यांना वापस सांगा म्हणून सांगून तिन्ही सांगताना सनातन गोस्वामी निघिले इतमितेने तुम्ही तुका जीवदया इतमिते नाम म्हणतात ते कसं नाही म्हणलं रूप गोस्वामी म्हणावंच नाही आणि त्यांनी वापस निमित्ताना सनातन गोस्वामी सांगले आम्ही गेले जीव गोस्वामी विशेष करता असं त्यांना तांका तांगेले वोवई म्हणून सांगून तांगे चुकी म्हणावचन की चुकी म्हणून सांगू काही जायना तांतांगेर विषयारी तांतांनी करेक्ट आशिल्लींची म्हणून तांणी वचून जीव गोस्वामी कनी करून कुटुंब तशी ते एक हे सांगला आणि टोटली पळयला रे कोणी अंतू चुकी म्हणून आशिल्लंद रायान तगेल ते एक पारणे टाइम येते देखून तो फर्स्ट उगी चमकलिंग त्यांनी की काळिंदी नाही तू बुड्डूनो तंगेल पारणे टाइम आकते तन्नी तशी चमकलिंची तंगेल आज स्टँड पळयला तन्नी करेक्ट आशिल्लींची वरुणान तांडून वेले वरुणाल सेवकान तांडून वेले जाल्यार वरुण देवाक गतशिले की कृष्ण तांची तांकां रेस्क्यू करूंक म्हणून सांग तशी सकडांनी तांतंगेल भागान समशिले आमकां मनावर येता की सेवकान केले चुकी जाल्यार व्हडणे कृष्णान वरुण देवान तो मालिक म्हूण लेखन ताणी येवन तागेल कृतज्ञता भाव तागेल सेवा भावान ताणें देवा लागीं क्षमी मागले देवान ताका क्षमी दिली सो म्हाका मनावेले तितले म्हाका कळ्ळे तितले सांगले कसलेय चुकी जाल्यार क्षमी मागता इतले सांगून आजी उपस्थित जाल्यार सकळांक धन्यवाद माताजी तुमका मस्त धन्यवाद राधिका भाऊ माताजी मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा माताजी ब्युटिफुल समरी संक्षिप्त रूपात तुम्ही फुल पास्ट टाइम लायक कोण सांगले थँक्यू हरी बोल हरे कृष्ण भारी लायक कोण राधिका भाऊ माताजीने लायक कोण सांगला आणि राजेश परेटाने भारी लायक कोण एक्सप्लेन केला भारी मगर ಗಿರಿ ಪೂಜೆ सांगिले लायक जाला ಸ್ವಲ್ಪ बेस्ट कोण सांगला सगळ्यांनी आयची सेशन बेस्ट सेशन भारी सगळ्याक भारी खुश झालं सुमार नमुने गोत विषय सकट सांगील म्हणकी झालं राधिका भाऊ माताजीना भारी लायक कोण सांगला माताजी very interesting session and Rajesh Perera also you have like the summarize कोण सांगितलं सर इतले सुलभ ना तितले summarize करू का सुमार पॉइंट्स माताजीन सांगितलं सर ज्याला सगळे summarize कोण त्याची जिस्ट ज्याला तितले ट्राय कोण सांगितलं सर effort is very good best हरे कृष्णा माताजी स्ट्रॉंग चांगत ज्याला काय विषय तिथले पुरा विषय ते रिकलेक्ट कोण ते सांगता ज्याला रे